नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जावचे यशस्विनी हे कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. यक्षगान एक प्राचीन कले. हे करावळी भागांतू तशीची शिवमोग्गा, चिक्कमंगळूरू, कासरगोडू हे प्रदेशांतू चलावणेरी आसा. आयचे आमगेले कार्यक्रमांतू हे जी कलेंतू नाव पाविले सोयरी आसाची हांगेल नाव श्रीमती किरण आर पै. किरण माय तुमकां आमगेल कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. धन्यवाद. किरण मायले एक हांव किरू परिचय कोण दिता. किरण आर पै हांगेले पूर्ण नाव किरण रवी पै. हन्नी जल्लले हल्लाडी म्हणजे एक गांवांतू ते कुंदापुरा लग्गी एक गांव आसा हल्लाडी म्हणून थंय. हांगेले आनू श्री एच सुब्राय मल्ल्या हन्नी यक्षगुरू. हांगेले अम्माले नाव श्रीमती शोभा मल्ल्या. किरण मायक एक भाव आसा ती तांगे नाव एच राकेश मल्ल्या हन्नी प्रसिद्ध चंडेवादक. किरण मायले बमणाल नाव डॉक्टर MB रवी पै. हांकां दोग जण चेडूं निवेदिता पै आनी अर्जुन पै. किरण माई तरबेती मुखांतर चेडूवांक आनी भयल मनशाक यक्षगान शिकयताची आनी कोंकणी कन्नडा भाशेंतू हन्नी यक्षगान कार्यक्रम आयोजन करताची. हन्नी कन्नಡ यक्षगान कविते कोंकणींतू अनुवाद कोर्नु हैदराबाद, केरळ, कर्नाटक, बॉम्बे आनी इतले न्हय अमेरिका तसले एक देशांतवरे हन्नी कोंकणी यक्षगान कार्यक्रम दिल्लले आसा. हांगेले कार्यक्रम चंदना वाहिनी, रेडिओ आनी शंकर चॅनल असल चॅनलांतू प्रसार जाल्ले आसा. किरण मायक मस्त बरो अवॉर्ड्स मेळ्ळा. तांचे तितले एक संक्षिप्त जावन हांव सांगचेक इश्ट पावता. रंगरत्न प्रशस्ती, श्री कृष्ण नृसिंहानुग्रह प्रशस्ती, कुंदश्री यक्षकला रत्न प्रशस्ती, तुಳು कन्नडिಗ प्रशस्ती, सप्तस्वर संगीत सभा प्रशस्ती, ಇನ್ನರ್ व्हील अवॉर्ड, कुंद कन्नड ಬಳಗ अवॉर्ड, GSB वेलफेयर सेंटर बॉम्बे, GSB काशीमठ बँगलोर, यक्ष महिला रत्न अवॉर्ड अशी मस्त पुरा प्रशस्ती किरण मायक मेळ्ळले आसा. आनी इतले न्हय किरण माय हांनी तबला वादकी वरे आनी मस्त पुरा विशय आमकां कळचे आसा. आयचे कार्यक्रमांतू किरण मायले अनुभव आनी तशी तांगेले एक पयणा ಬಗ್ಗೆ आमी आयकुया. किरण माय तुमी कंचे प्रायरी यक्षगान तुमी शिकचेक आरंभ केले आनी तुमगेल गुरू तुमगेल आन आशिल्ली मिती हे यक्षगान शिकचे एक अनुभव कशे आशिल्लो. आमगे प्राय म्हूण सांगू जायना कितें म्हळ्यार आमगे घरांतू यक्षगान म्हळ्यार आनू यक्षगान गुरू आशिसून संजे वेळारी तो फ्री आसतना जगलींत बसून मुंडिगेक मदळ दवरून मदळ मारता आशिल्लो. हांव आनी म्हगेल भाव नंता आशिल्लें ते पक्का येत म्हण आन बेश्टेत आशिल्लो तशें अशें म्हण तशी शिकिल्ली आमी. तशीची मागीर आमगेल अण्णा भयणी बाला विधवे आमगे घरांत आशिल्ली तशी ती बरें ताळ मारता आशिल्ली. चूकी जाल्यार पुरो अंतू हाडून हेमारान मारता आशिल्ली. मदळ समकोरचे हेमारांतू आमगेल मत्ते मारता आशिल्ली कर्णव सम म्हण घेवन. ते लय म्हणचे आमकां रक्तगत सान दवरून ते रक्तांत बसून बशिल्ले. तशीची यक्षगान पळोवचें सान फुडें राती फाल्ले यक्षगान जाल्यार आमी पळोवचें वता आशिल्लें. फुडें आमकां एक एंटरटेनमेंट म्हळ्यार यक्षगान हळ्ळी गांवांत एक हरिकथा देवस्थानांत हरिकथा एक सप्ताह तशी पुरो करता आशिल्लें. ते सोडल्यार हे यक्षगान कितले दूर आसल्यार आमी पळोवचें वता आशिल्लें. ते टॉर्च दवरून गद्देंतू चमकून वचचें. राती आमगेल अण्णा भयण आपोवन व्हरचें आमकां. तशी लागीं घरचें सुमार एक 10 बैल बनशी मेळून दारली मेळून वता आशिल्लें. रातभर पळोवन सकाळीं येवचें. ते करता आशिल्ले कलाविद बरें आमकां पुरो जावन गुर्तू. तांणी म्हणचें हांव येद्रा बसका म्हाका बसलें जायना येद्रा बसूं का आनी तांणी कसं अंतू रंगांत करता की ते पुरा म्हाका करूं का हांगा येद्रा बसून तांणी म्हणचें आशिल्लें कडेरी ती तुमगेलें दूख आसून बैसना सगळो वेळ रांदता आसता येद्रा बसून म्हणून
तशी म्हाका एक नमनोर खंय चंड मारले री एक नमनो झणक्क जाता एक पटी हो हें करका अशी ताळ हें ताळ म्हूण तशी एक नियमीत जावन म्हळ्यार ताळ अभ्यास तशी शिक्षे सुरू केल्ले ते आमगेले हल्लाडींतू नंदिकेश्वर देवस्थान म्हूण आसा थंय ताणें अन्नान एक क्लास म्हूण स्टार्ट केले तेन्ना व्हड व्हड आर्टिस्ट पुरो थंय क्लास करूं येता आशिल्ले सांगचें म्हळ्यार आराटे मंजुनाथा कोटा वैकुंठ हल्लाडी मंजेश शेट्टी हल्लाडी जयराम शेट्टी आनी पुरो प्रसिद्ध कलाविद आनी मस्त जन दिवंगत जाल्ले ती तांतू तांणी पुरा क्लास म्हळ्यार आकारबद्ध जावन ताळबद्ध जावन शिकोवचें येता आशिल्लें थंय क्लासा सेरवलेले तशी सादारण रंगप्रवेशा म्हळ्यार सादारण एक 8-9 वर्सां आसचे पुरो म्हळ्यार थंय पुरा क्लास कोरून तांणी एक वर्सभर क्लास केला ते म्हळ्यार खंयचे एक विद्या सच्ची सडन्नी येना न्हय ते मस्त तांतू श्रम पावका आमी कसन शिकली की तांकां एक सादारण एक रंगप्रवेश म्हूण करून तेन्ना केलेले म्हूण एक उडगास म्हाका तशी तुमकां सान तुकून एक अभिरुची आशिल्ली यक्षगान वय 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 मस्त आमकां तेंच सांगलें मग एंटरटेनमेंट यक्षगान विंगड कसं ना एक हरिकथा वासुदेव सामगा तसल सकडेन येवन हरिकथ करता आशिल्लीं ती देवस्थाना बागलांतू ते एक आनी कसले पिक्चर वच म्हळ्यार दूर सिटीक वचका आशिल्लें बसांनी फेसिलिटी नाशिल्लें तशें जावन मस्त हें आशिल्लें यक्षगान आमकां इजी आशिल्लें पळोवचें वय तुमगेल गांव हल्लाडी म्हूण हल्लाडी वय हांगा यक्षगान कलेक एक प्रोत्साह आशिल की थंय सान गांवांत वय वय यक्षगाना कलेक प्रोत्साह ताजे खातीर क्लास म्हूण स्टार्ट केले मस्त जन शिकू काम म्हूण उमेद आशिल्लें जाल्यार लेडीसाक नाशिल्लें तेन्ना मस्त हें करता आमी घरची चेडूं म्हूण अन्नान घालून घेतिल्लें जाल्यार म्हाका मिगेल फ्रेंड्स सर्कल पुरो तूं यक्षगान कोर नाका ते पुरो सम न्हय बैल मनशाक म्हूण सकड बिश्टेता आशिल्लें बूक मुखार तशें जाता म्हणून केडे मिगेल अन्ना भयणी मस्त हें करता आशिल्ली फोर्स करता तूं करूं का म्हूण तुका लय लायकस तूं करूं का म्हूण जाल्यार इकडे एक 2-3 वर्स तितलें केलें हांवें इकडे रोपासांनी स्टॉप जाल्लें ते म्हळ्यार तेन्ना कोणेय महिळे यक्षगानांतू नाशिल्लीं ते तशें जावन स्टॉप जालें तें थंयच कडेन रोपासांनी स्टार्ट जाल्लें हांव कॉलेजाक गेलें तेन्ना थंय मिगेल अन्नाल गुर्त आशिल्लो म्हाका कन्नडा लेक्चरर जावन आयिल्लो KG नारायण साकेता म्हणून हेग्गोडाचो हेग्गोडू सागर हेग्गोडू म्हणटा पळय थंय एक हेग्गोडू निनाजमनी म्हणटा पळय तातूंत बेळून आयिल्लो KG नारायण राव म्हणून तो यक्षगाना बेसाचोची तशी ताणें म्हाका यक्षगान येता म्हण ताका गोत आशिल्लें सो ताणें म्हाका सोडून अशी ओपासांनी 3 वर्स केलेलें कॉलेजांत वय आता कॉलेजांत तुम्ही आणि प्रारंभ केल्यानंतर तुम्ही ते वृत्ती जावन घेता म्हणून केदना लेखील की ना यक्षगान वृत्ती जात म्हाका वृत्ती प्रवृत्ती खंयचेय ना जात म्हूण लेखनी ते 3 वर्स मुगेले एक गोल्डन चान्स म्हाका मेळ्ळो अपास म्हूण एक खूश आशिल्लो अपासांनी लग्न जातरी अपासांनी ह्या फिल्ड येता म्हूण म्हाका हेंची नाशिल्लें भरवसे नाशिल्लें म्हळ्यार आश बरें नाशिल्लें म्हळ्यार संवसार चेडूं माई मांव घरांतू तशी हांव भितरी आशिल्ली ते कशी अपासान तूं अपास टर्न जाल्लें म्हणून एक अपासांनी एक तसलें एक अवकाश मेळ्ळें 2008 म्हूण दिसता 8 की 7 शिवमोगांतू जनशिक्षण संस्थे म्हूण एक आसा थंय तांणी एक नवें एक प्रोजेक्ट तांगेलें महिळेंक म्हळ्यार हांकां न्हय हिंदुळीद महिळेंक यक्षगान शिबिरां म्हूण एक 2 महिने की 3 महिने कोरया म्हूण स्टार्ट केलें शिबिरां करून तांकां प्रोग्राम करूं जायनाशिल्लें कितें म्हळ्यार तांणी तशी इजी ना तशी म्हळ्यार लायक प्रोग्राम कोरयता लायक प्रोग्राम करूं जायना आनी तांकां हिंदुळीद महिला बरें मस्त जन येनी ते जनशिक्षण संस्थे म्हणून हिंदुळीदेंक शिवण शिकोवचें कसुती आनी तुगेले टायप रायटींग तशी पुरो तांगेले एक प्रोजेक्ट तांकां एक यक्षगान एक जानपद कला शिकोवका म्हणून तांणी एक प्रोजेक्ट घेतिल्लें तेन्ना तांणी कशें केलें पेपर ॲड दिले अशी सकड जन येयाती आनी मात्र न्हय पुरो जन येयाती म्हूण तेन्ना आमकां सकड एक पावसान एक चान्स मेळ्ळें म्हूण हांव मिगेल फ्रेंड्स सुमार जन वचून म्हाका एकले वच्चे वपास भंय आनी वपास आनी अशी प्रॉब्लेम सकड जाल्यार आनी फेस कोरका न्हय तशी म्हणून भंय आशिल्लें तशी मस्त जन गेल्यार भंय ना केन्ना म्हळ्यार सपोर्ट मेळटा म्हूण तशी मस्त जन गेल्लीं ती थंय सेरवलीं ती 3 महिने जातरी एक यक्षगान प्रदर्शन म्हूण जाल्लें थंय वपासांनी म्हाका आनी वपास कोरयता आमी म्हूण तशें आनी लायक गुरू वपासांनी परिचय जालीं आनी के लायक शिकयताले अभिनयानी आमी सान आसतना वटनांत आशिल्लीं ते अभिनया म्हणचे कसं गोत नाशिल्लें आमकां
ते थंय हेगोडाचे टिचर्स आयिल्लीं ती कडे सिरसीचे 1 वर्स नंतर वापस सिरसीचे एकलो टिचर मेळ्ळो म्हाका परमेश्वर हेगडे आईन बैल म्हणून अभिनय लायक सिक्कील म्हळ्यार तागेले हांव करेक्ट तोंडाचें एक्सप्रेशन कशी कोरका खंयची कशी कोरका म्हणून ताण मस्त लायक म्हाका तयार केल्ले आईन बैल परमेश्वर हेगडेन हांगा साकेत कलाविदू KG रामराव अल्ले भावंड मंजुनाथ सर म्हणून आसा ताणें म्हाका एक टिप्स सांगिल्ले तूं केन्ना म्हाका नंत आशिल्लो हांव पक्का नांच नांगच्यान तूं कसले मिस्टेक्स ना जाल्यार तोंडाचे अभिनय करचेक म्हाका येनाशिल्लें एकदम एक फेशियल एक्सप्रेशन स्टोन फेस तशी ते पात्र जायना पात्र जावका म्हळ्यार पात्रा भितर इगून तें पात्र कसं अनुभविता ते अभिनय आम तोंडांत हाडल्यार मात्र तें पात्र जाता आनी एक आमगेले पळयत आशिल्ले प्रेक्षक तितले वेळ आमकां पळयतात ना तर जाल्ले रे तांगेलीतले तांणी आमगेलीतले आमी जातात आमकां तांकां मदीं एक पगोर जावन सोडता तांकां आमी वपास रंगा खडका म्हणटात जाल्यार आमी ते पात्र जावका म्हणचे ताणें मस्त तूं कन्नडी एद्रार राबून अभिनय कोरका तेन्ना तुगेले तोंडाचे फेशियल एक्सप्रेशन तूं कळटा म्हणून सकट ताणें मस्त हे टिप्स दिलेले परमेश्वर हेगडे आईन बैलान म्हाका करेक्ट सुमार रेडी केले हांव तेगेले गरेडीन तूं मस्त पळगली म्हणून आनी ताळन तुजी तो होस्तोटा मंजुनाथ भागवतल शिष्य एकात मिश्र ताळ आसा म्हण तर जाल्यार आतां 7 मात्रे ताळ आसले री 3-2-2 तशी 3-2-2 तशी डिवायड कर न्हू तंत वेरिएशन कशी करचें म्हणून आतां प्रति एकान तूं ताळ वाद्य म्हूण आयल्यार तशीच करचें जाल्यार तूं नृत्यंतवरेन कशी विंगड करयता म्हूण ताणें मस्त सकट शिकोवन दिल्लें तशी म्हाका मस्त उपयोग जाल्ले म्हणून सांगचेक इश्ट पावता आत्ता यक्षगान तुम्ही म्हणले अभिनय मस्त मुख्य म्हणून आणि आमकां यक्षगान म्हणले ते एक वेशभूषण ते एक अभिनय ते पुरा आमकां दोळे मुखार येता जाल्यार यक्षगान म्हणल्यार कसने हे एक वेशभूषणाचे महत्व कसने म्हणून सांगू जाता यक्ष म्हणल्यार दोळो म्हूण सांगतात यक्षा दरे दोळ्याक अधिदेवते सूर्याला अनुग्रह असले दोळ्याक केन्ना हें ना म्हूण सांगतात यक्षाला अधिदेवते कुबेरू यक्षाले एक रंगकले म्हळ्यार चाक्षुष विद्ये म्हूण सांगता चाक्षुष यज्ञ म्हूण सांगेत खंयचे येता हांव तबलांत वरे शिकील तशीची हंत वरे शिकील तशी कसं नासले री सिंधू तो देव बिंदू आमी तागेले देखून फुटून आयिल्लो आमी वपास वचून ताका मेळचेक मस्त नमन यज्ञ कोरयता आमी जिवनांत अहम वैश्वानरो भूत्वा म्हूण सांगता हो भगवद्गीतेन तूं कृष्ण म्हळ्यार यज्ञांत हांव आसा म्हूण तूं खंयचे यज्ञ करका तूं कसन करता ते यज्ञ तूं वाजीतवे वाजूचे एक यज्ञ म्हूण ताका समर्पण करचें तूं तबल वाजीतवे तबल वाजून ते समर्पण देवाक करचें तूं यक्षगान करतवे ताजे मुखेन तूं यज्ञ करचें चाक्षुष यज्ञ म्हूण सांगतात हाका यक्षगानाक म्हळ्यार रंगकलेक खंयचे म्हळ्यार आहार्य अभिनय कडेरी गायन नर्तन हे 4 नमन आसता हे 4 नमन यज्ञ निमित्त तूं ताका पावका देवाक ते मुख्य उद्देश ते कितले मट्टा काम पावता ती म्हणजे आमगेले परिणती वैरी वता तशी आनी ते यक्षगानांत आनीक चड म्हळ्यार संभाशण वरें आसा 5 आसता हातूं आनी आतां नृत्य हातून भरतनाट्यान ताणें घेतल्यार हें ना संभाशण ना तांणी बरी हातूं अभिनयांतू करून दाखोवका हातूं संभाशणांत वचत यक्षगानांतू एक श्रीमंत आहार्य आसा मस्त श्रीमंत वेशभूषण तशी अभिनय प्रति एक पात्र जावका ताणें तोंडांत रेके 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 हाणू दाखोवका ताणें तशीची आनी कडेरी आनी ಸ್ವಲ್ಪ घडसू गंडू कले म्हणचेसून ಸ್ವಲ್ಪ गाढ आसता भरतनाट्ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕೆ चड अभिनय हंत आसता यक्षगानांत कಡೆ आनी तुगेले खंयचे म्हणटात हे गायन सेम आसता रागबद्ध जावन आसता सामकें ताळ आनी राग सकट आसा मट्टू म्हूण आसता ती सादारण हिंदुस्तानी आनी हाजे कर्नाटक संगीताचेच राग आसता फुडें यक्षगान मट्टंतू सांगता आशिल्लें पद पुरा आतां ಸ್ವಲ್ಪ हातूं सुगम संगीता तशी सांगून म्हळ्यार रागबद्ध जावन सांगता ती दोन्ही ओके जाल्यार तेंचे ಒಟ್ಟು टोटली कसं म्हळ्यार रागबद्ध आसता ते रागाक ताळ आसा ताळबद्ध जावन सकट आसता अभिनय तशी आसता वाचिका आतां आनी ईश्वराक आमी नर्तना फुडें कशें आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं
तशें सांगता म्हणत आहार्यम चंद्र तारादी तम नमः शिवाय म्हूण सांगता पळय, तशी सात्विकम शिवम म्हूण सांगतात, तशी प्रती एक आमी शिवाक अर्पण करचें म्हणून. यक्षगान कसलेक तशी फूड कसले आयले म्हळ्यार फूड मिगेले एक अनुभव आनी मलगड्यान सांगिल्ले एक अनुभव. फूड कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक एज्युकेशन पुरो जनाक वचचें जायनाशिल्लें. पुरो जना पावचें जायना जाल्यार एक मनशान समाजांत सामाजीक बद्धते कसलें, विधी निषेध कसलें, आमगेल पात्र कशें आसता समाजांत, आमी कसो ड्युटी करता समाजांत म्हणचें शिकोवका जाल्यार आमकां अशें तिनीची पुराण, एक रामायण, महाभारत आनी भागवत कथा, हे तिनीन तूं आमकां आमगेले वेद सकट सांगिल्लें आसा अशी तूं समाजांत जीवन करता म्हूण. तें जीवन करता म्हूण तशिल्लें सांगचें बरी एक नीती तूं सांगलें जनाक तितलें मना वचना. एक क्लासांत बसून बरी फॉर्मुला सांगता गेलें मना वचना. ते फॉर्मुलाक एक काणी निमित्त सांगलें तांकां मना वता म्हूण हें पुरा काणी आयलेलें. तातूंत वेदाचेच आसचें ते काणीक कडेरी रामायण महाभारत सकड एक नांव आयलें. ते काणी वरे ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಷ್ಟೊಸುನು ಜನಾಕ್ ಪಾವಚೆಕ್ ಪೂರ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾನಶಿ ಅಷ್ಟೊಸುನು ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಹನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಲೆ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಡೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಹನ್ನಿ ಪೂರ ಕಸ केले आणि ಸುಲಭ ರೀತಿರ್ ಹಳ್ಳೆ. ते काणी वैरी यक्षगान प्रसंग आयले. पार्ती सुब्बा केळदी राम हळे मक्की राम तांणी पुरा सती तांणी पुरा प्रसंग म्हणून बरयले. ते प्रसंग अभिनयाक आयले तशी म्हणून. मूल उद्देश जनाक पावका म्हणचे, जनाक खंयचे रितीर पावका म्हणून जीवनाक मौल्य कशी जावका तांकां. आतां एक पात्र येता, तूं रामायणान तूं पळयलें रे रावण कसले जावचे ना म्हणून तांकां कळटा. राम कसले जावका, राम जाल्यार कशी राम आमी पुरुषोत्तम म्हणून सांगचे कसले का. भावंडाक कसले कश्ट असले तो कश्ट तो फस्ट घेता, भावंडाक घरच्यांक उणी दिता. तशी ते जीवन आदर्श रामान करून दाखयलेले. तशी राम आज वरे श्रेष्ठ जावन रावता तशी. आता म्हळ्यार सामाजिक प्रसंग आणि एक पौराणिक प्रसंग म्हणून अशी नव्हे हंतू तुमगेल आयके कंचे आता तुम्ही कंचे एक कोरनु वत्तसती तुमगेल आयके आणि कळलेक हे आयके कोरून घेतला म्हणून म्हाका सामाजिक प्रसंग इष्ट ना म्हणना. आतां चलावणेन तशें तसले एक चड आतां कसन जालें म्हळ्यार फिल्मां काणयेची प्रसंग करून करता आसा ती न्ही तांतू सामाजीक संदेश आसना म्हूण सांगू ना. आतां कालाक समजल्लें. तूं पौराणीक घेतले री ते एक नमन कब्बाचे हें सोंट चाब्बील तशी कितले रोस येता ते सर ना म्हूण तशी. तूं आतां एक प्रसंग तूं आतां एक गदायुद्ध घे, एक कृष्ण संधान घे, तूं 1000 पटी पळयल्यार बरें ना. 1000 वयर एका पटी पळयत पळय तें नवेंशी दिसता तुका. तांणी आतां पद बरयला पळय आतां आमगेले यक्षगान प्रसंग आसा पळय तांत एक शब्द आसा म्हणले की आतां यक्षाक हांव 2-3 नमून अर्थ सांगले. यक्ष म्हळ्यार धवळो, चाक्षुश यज्ञ, कुबेरू, सूर्य तशी 4 नमन घेवेत. तशी हांतव तशीची पद तोणेक बरयला म्हळ्यार आतां एक जांबवती कल्याणान तूं एक अरिये प्रसेन पोदुदनु जांबवती कल्याणान तूं बलराम कृष्णा बिश्टयता तूं कसले प्रसेना मान काणू शमंतक मणी हाडले ते तुका पोद आयले म्हूण बिश्टयता. तेन्ना कृष्णान सांगचें अरिये प्रसेन पोदुदनु म्हणून. अरिये म्हळ्यार म्हाका गोतना तो गेल्लेले रणाक ताण गेल्लेले गोतना म्हणचे एक अर्थ. अरिये म्हळ्यार वैरी वेतो म्हाका ताका मान काडचे का म्हणून. अरिये म्हणचे 2 अर्थ तूं कशें जालें तशी प्रती एक शब्दान तूं तांतू मस्त मस्त अर्थ तांणी गूढ जावन दवरलो. तशी तुका ते कृष्ण संधान असो आतां सांगिल्लो अशी असल प्रसंग कर्ण पर्व असो तुगेले खंयचे असो कसने हे पादुका पट्टाभिषेक असो एक राम पट्टाभिषेक असो कैकेयीले मंतरेले पुरा प्रती एक काणी तूं ताळमदळ पळय एक यक्षगान पळय 1000 पटी पळयले 1000 एका पटी पळयतना तुका नवें दिसता. म्हळ्यार तसल कलाविदन तांणी सेरसूका म्हळ्यार नॉर्मल न्ही अर्थान तूं विविध अर्थ कोण सांगता पळय तसल कलाविदन मेळ्ळें म्हळ्यार ते नित्य नूतन प्रसंग ते नूतन जावन वचता. तशी म्हाका पौराणीक प्रसंग वयरी मस्त हें म्हळ्यार प्रती पटी पळयतना एक नवे विशय मेळटा. नवे विशय तेंची कलाविद आसले रे
वापस आनी तांणी करता आनी तांणी विंगड एक करता तूं तांणी सांगता ती मस्त एक हो हें एक अर्थच नवें म्हूण दिसता आमकां खुशी जाता. हय. आता मागीर तुम्ही एक सुमुख कला केंद्र म्हणून एक संस्थे तुम्ही एक प्रारंभ केलेला आसा. हे संस्थेक कसं आणि हाचे उद्देश कसं? हां सुमुखा कला केंद्र म्हळ्यार हांव थंय मस्त कडेन क्लास करता आशिल्लें. हांव हें करचें न्हू आमकां एक ट्रुफा शिकोवन दी थंय म्हणसा कडेन आमगेले सराक पुरसो परमेश्वरा कडेन शिमोगान मस्त क्लास करता. तशी ताका पुरसोत ना तेल कडेन म्हाका क्लासा पेटयत आशिल्लो. मागीर आनी अशी एक 10 बायल मनशी ग्रूप जाल्ली मागीर आमकां एक यक्षगान करता म्हूण अशी म्हूण तुमी येवन क्लास करता म्हूण तशी म्हणटा आशिल्ली. तशी मस्त कडेन क्लास करता आशिल्ली. कडेन रे हांव म्हाका घरांतू एक आमगेले देरू तांणी पुरासर तूंच एक कला केंद्र स्टार्ट करता. तुगेले एक उद्देश कसो आसता आनी तूं हें करता म्हणून आनी म्हगेले अभिमानीश मस्तन आसा ती तांणी पुरा म्हाका प्रोत्साह केले. तशें एक स्टार्ट केलें. मुख्य उद्देश यक्षगान प्रसारण करता. चेडू म्हाका हाजी काणी कळका. चेडू म्हाका एका पटी तूं सांगलें म्हणका 5 नमना आमी चेडू म्हाका दिले तशें जाता. तांकां एक आमकां आतां आजकाल कसो जाला म्हळ्यार चेडू म्हाका पौराणीक काणी ಬಗ್ಗೆ समाज माहिती ना. आतां हांव पळयलें तशी आतां हांतू यक्षगानांत कसं म्हळ्यार संपूर्ण कन्नड उलयता ती खंय इंग्लीश पद ಬಳಕೆ ना. आतां कोंकणींत आमी केलें म्हळ्यार जाल तितलें चड कोंकणी पद बळसून आमी यक्षगान करूंक जाता. तुगेले पार्सी शब्द तशी तुगेले उर्दू शब्द तसं पुरो जाल तितलं एवॉयड करून आमी प्रसंग करता कोंकणीन जाल्यार बरें. आनी तूं कन्नडांत करताना तशी शुद्ध कन्नड संस्कृत दाखोवन घेवयता आमी बळवळी विंगड आंग्ल भाशे घेवचे ना. तुगेले परकीय भाशे म्हूण कसो सांगता विंगड देशा दाखोवन आयले तसं आमी जाल तितलें उणी करतात. आनी एक एक पाटी पात्र जावन आसतना सडन पद उडगस येना शब्द तेदना सडन आयल्यार ते चुकी जाता. यक्षगान बद्द पळयतले तांणी ते चुकी तुगेले ते शब्द यूज करूं ना आशिल्ले तुवें म्हूण म्हणटा ती. तशी ते शुद्ध कन्नड आमकां चेडू येना. भरती कश्ट इंग्लीश म्हळ्यार ते रक्तगत जावन गेला इंग्लीश मिडियम आनी वाजूचेक येना. हांव कन्नड अर्थ दिले रे तांणी इंग्लिशान बरोवन घेता ती ते प्रॉब्लेम ते वचूका जल्तीतलो आमी कन्नड ಬಗ್ಗೆ प्रचार करता एक मुख्य उद्देश. आनी तांकां आमगेले पुराणा ಬಗ್ಗೆ कळका पात्र ಬಗ್ಗೆ तांकां कळ्ळें तांणी तांगेले सामाजीक नेलेगट्टू चड जाता. प्लस तांकां श्रुती कळटा ताळ कळटा लय कळटा हें तिन्नी कळटा. आनी तुगेले गायनाचे राग गीग कळटा आनी श्रुतीर कशें उलोवप यक्षगानांत तूं मेन श्रुतीर उलोवप श्रुती ज्ञान येता लय ज्ञान येता ताळ ज्ञान येता. हें इतलें म्हणटा एक समर्थ एक मनुश्याक हांव समाजांत दिलें तशें जाता म्हूण एक मुखेल उद्देश म्हगेले कितले प्रयत्न जाता गोत ना म्हगेले जाल तितलें करचें म्हूण. आनी उद्देश आनी ताजे सुमुखा कला केंद्रांत तूं बरी चेडवांक वाडोसू तितलें न्ही यक्षगाना क्षेत्रांत तूं कोण लायक काम केलां मेन गुरू जावन कोण काम केलां तांकां एक हें करता म्हूण गुरुतू करता परिचय करता आमगेले चेडवांक शिवमोगा जनाक म्हणचे एक उद्देशान तो स्टार्ट केलेलें. तशें म्हगेले अन्नाल नांवारी तांकां एक प्रशस्ती दिता येता आसा ते 5 वर्स दाखोवन ते एक 2 उद्देश लायक जेवन चलता आसा. चेडू मस्त आसा ती तशी चलता. आता तुम्ही सुमुखा कला केंद्रा ಬಗ್ಗೆ सांगली आणि मस्त जन वीक्षकांक तांणी पळयत आसताची तांकां एक आतां एक अभिरुची एक येवन आसता आमकां बरें शिक्का म्हूण तांकां तुमी कसं एक सलहे दिताची कशी तांणी प्रारंभ करूं ना एक हेची प्रायरी शिक्का म्हणू कसं असकी ना खंडीत ना. खंयचे विद्येक हेंच प्रायो म्हणून ना. तुगेलें मन तूं गट्टी करून घेतलें रे खंयचे प्रायर कसं नाही शिकयत. हांव अपास आनी ह्या फिल्ड येतना तुका म्हाका 39 वर्स जावन गेलेलें. अपास जाता म्हूण आतां पुरा पात्र करूं जाल्यार म्हाका अवकाश मेळ्ळे तशीची तशी पुरा अभिमन्यू आनी करचें सादारण 26 करचें अभिमन्यू पात्र जाल्यार हांव पुरा 40 अभिमन्यू पात्र केलां. आनी ते लायक जालें म्हूण वामन शेणै मम्मान आमकां कोंकणी यक्षगाना फस्ट हाडलेलें म्हूण सांगयता. वामन शेणै मम्माक आमी मस्त उडगस करून घेवका कितें म्हळ्यार फस्ट आमी थंय यक्षगान स्टार्ट केलें तेन्ना शिवमोगा तो सुमार काल आशिल्लो वामन शेणै मम्मा तशी थंय गुर्त आशिल्ली. अशी कोंकणी करूं जाता गो तुमकां म्हणून निमगेलो. अयो कोंकणी आनी साहित्य ना आमगेलें आमी कशी करचें म्हूण सकाळ निमगेलें. ट्राय करी म्हूण सकाळ तागेले वयर फोन येता आशिल्ले कडेन म्हगेले अन्नाक कॉन्टेक्ट केलें आमी अशी कोंकणीन करता म्हणून निमगीत आसा ती कशी करूं जाता तुवें म्हूण
ए आसू गो अभिमन्यू एक आमगेले शेणै मामान एक शेणै माम म्हळ्यार हेब्री शेणै माम एक लाशिल ताणें एक बरें लस मरे ती पळय अभिमन्यू काळागस आमी ट्राय करूया म्हणून आन आयलो सीदा आनी येवन घेवन कडेन आमकां सकट सेलेक्ट करून पात्र वर्ग पूर्ण करून एक सुमार एक वार भर राबून ट्रेनींग आनी दिल्लो कडेन हांव तें कंटिन्यू केलें ट्रेनींग आनी नान म्हळें अशें अशें करका म्हणून सांगून दिलें फस्ट तें म्हगेलें ट्रेनींग फस्ट कडेन आमगेले बायल मनशां सेरसून घेवन उत्तरांनी बरोवन सकट ट्रेनींग करून फस्ट आमगेले शो 27 की कोंकणी संमेळना कुंदापुरा जाल्लेलें रिबेणा अंतू थंय केलें वामन शेणै माम थंय कडेन ताणें आमगेलें लायक जालें म्हूण इश्ट पावन ताणें बॉम्बे आपण व्हेलें आमकां 3 दीस थंय बॉम्बे 3 दीस दिले माटुंग थंय पुरा गांव उडगसे ना माटुंगांत रब्बिलींत म्हूण दिसता आमी न्हय वडाला मठ रब्बिलींत माटुंग थंय पुरा कನ್ನಡ संस्कृती इलाखे थंय पुरा केले 3 कार्यक्रम कಡೆ ವಾಪಸ್ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಪನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತೂ ಸುಳ್ಳಿ ಅಂತೂ ಥೈಪುರ ಸುಮಾರು ಕಡೆನ ವಾಮನ್ ಮಮ್ಮನ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ दिल्लस तशी हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांतवरेन आपण हाडलेले सुमार कडेन प्रचार जावचे वामन शेणै मामू कारण आमकां तशी तें तशें बरयलें तेन्ना केन्ना गो तुमी एक प्रसंग बरोबर करचे म्हूण बिश्टें तशिलो तशी रुक्मिणी स्वयंवर एक रेडी केले जांबवती कल्याण सुधन्वार्जुन कालयवन म्हूण हांगा खंय जाल्ले मंगळूरांतू जाल्ले फस्ट ते एक नवी काणी तशी सुमार सकट प्रसंग म्हाका बरोच एक प्रेरण जाल्ले कडेन तशी आमकां डिमांड वरें आयले तशी एक लायक प्रोग्राम करता म्हळ्यार कन्नडातून कोंकणी अनुवाद थंय तकून प्रारंभ जालो वय हांव करूंक स्टार्ट केलें विंगडान कोर नासचें पुरो गोतना म्हळ्यार आनी हारसीकट्टे विश्वनाथ शेट म्हूण आशिल्लो ताणें सुमार प्रसंग केला जाल्यार तागेले कलाविदाक आनी ताणें रामायण वरेन कोंकणीन बरयलेलें आसा ताका हांगा अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा तशें आमकां म्हळ्यार आमी कलाविदां पळोवन आमी प्रसंग रेडी करून येवका म्हळ्यार आतां ताण बरयलेले प्रसंगाक जावका जाल्यार कलाविदां आमगेले ट्रूफ अंत आसका ना ते पात्र करूं समर्थ आशिल्ले जावका ते ना म्हळ्यार ते प्रसंग आमकां उपयोग ना अशें जाता तशी आमगेले बळगांत आमी आशिल्ले कलाविदां खंयचे प्रसंग सूट जाता आनी 1 घंटे कितले प्रसंग कितले पद घेवयत अर्द घंटे कितले पद घेवयत कितले पद सोडयत ते म्हूण एक आलोचन करून बायफर्केशन करून इतले पद घेतले एक काणी एक 15 निमिशां दितू एक काणी दिवका आपा इतले पद घेवका एक अर्द घंटे म्हळ्यार आमकां एक 10 पद 5 पद जावं 6 पद घेवयत 1 घंटे म्हळ्यार 10 पद घेवयत तशी आमी एक लेखाचार ते लेखाचारान शॉर्ट करून तितले पदाक एक सन सन अशी रेडी करून येतले फुडेचे मूल कवील सकाळी एक प्रसंग म्हळ्यार मस्त 100 गटले 300 गटले पद आसता तितले घेवन आमकां करूं जायना आतां पुरा टायम लिमीट आसता तशी इतले शॉर्ट पिरियडान जनाक आमी केलेले मन वचुका ते एक कॉन्सेप्टांत आमी रेडी करून घेतले तशी म्हळ्यार फुडले काळांतू पुरा रात्री पुरा एक यक्षगान कार्यक्रम आसता आतां अर्ध घंटा 1 घंटा ते एक कालावधी हे अर्ध घंटा 1 घंटा म्हणून आमकां पळयतना अर्ध घंटा 1 घंटा जाल्यार ते कितले श्रम घालका कितले एक अभ्यास आसका म्हळ्यार एक आनी कितले म्हयने फूड तकून एक अभ्यास प्रारंभ करका नाही आता हेजे तुगेले हेजे अभ्यासू आनी एक पात्राचे अभिनय अभ्यासू 1 वर्स म्हण ना तो लायफ टायम ते खंयचे म्हळ्यार खंयचेय विद्या जाल्यार एक सागरशी आमी एक कसं म्हळ्यार एक बिंदू तांती एक कितले काडूं साध्य तितले आतां आमी स्क्रिनार फोटोज पळोव येता दुसरे पात्र घाल्ला किरण माय तशी ते आसतना आमी कितले अभिनय करूं साध्य आसा कितले ताळांत कितले वेरायटी करूं साध्य आसा ते पुरो आमगेल कॅपॅसिटी वयर वता तशें जावन अभ्यास म्हळ्यार 1 म्हयनो 2 म्हयनो 1 वर्स 2 वर्स ना ताका ताळ माहिती अभिनय ज्ञान राग माहिती पात्र माहिती एक पात्र म्हळ्यार अशी म्हणचे एक माहिती आतां एक आमी पात्र करचे म्हळ्यार आमी स्टडी करतात एक पात्र बगे तशी वचून करूं जायना ते खंयचे एक एग्जाम्पल म्हळ्यार एक कृष्ण संधानाच कृष्ण म्हणून लेखले रे कृष्णान ते फुल्ल राजनीती तेगेले कृष्ण संधानात सगळे महाभारतांतू राजनीतिज्ञ कशी आसका म्हणून कृष्णान सांगिल्लें तशी ते मस्त जनान केलेले विंगड कलाविदान केलेले पळयता ती आनी तुगेलो महाभारत वाजून पळयता ती विंगड ताका सप्लिमेंट्स जावन विंगड ताजे वयरी हें बरयलेलें आसा टीकेಗಳು म्हूण बरयलेलें आसा ते पुरो वाजून पळोवन घेवका तेन्ना येद्रा पार्टी दाखून खंयची नमन क्वेश्चन येता म्हूण सांगून आतां कृष्ण बसलो येद्रा दुर्योधन आसा म्हूण लेखलें दुर्योधन कशी हाक मारता म्हूण कळना आमकां ताका हा कृष्ण रेडी जावन आसता एक दुर्योधन केले रे कृष्ण खंय ताका धरता म्हणून कळना उतरांतू
सो ताण रेडी जावन आसका म्हळ्यार इतलें आमी साहित्य रेडी करून येवका ना. तूं अशी एक प्रोग्राम जस्ट एक कसं म्हणटा ती कॅडबरी चॉकलेट तशी दिवका म्हळ्यार तूं केलें तूं कितले टायम 1 म्हयन्यान कोरयत 2 म्हयन्यान कोरयत ते कितले म्हळ्यार इतलेची इतले शिकला इतले वपसूचे तान तूं हेकड तेकड गोतना कळ्ळें क्रॅश कोर्स कोरू कळना ते आतां तूं आतां ताळ आमगेले कशें यक्षगान म्हळ्यार आशू रंगन तूं सिद्ध जावचें थंयच उरलोचें फूड प्रॅक्टीस म्हूण ना बद्द यक्षगान म्हळ्यार तशी फूड प्रॅक्टीस आतां भरतनाट्य कशी म्हळ्यार तांणी एकच नमनो ते इतले अभिनय म्हणजे फुडें रेडी तांगेले. यक्षगानान तशें न्ही भागवत तो अभिनय करता आशिल्लो कलाविदू लायक करता ताका वेरायटी करूं कळटा आनी ते सिनाक जावका अनेक वेश रेडी जायनी भितरी सो तितले वेळ हांवें तांडूका हांगा एके आनी कसं की प्रॉब्लेम आशिल्ला भितरी चौकी घरांतू तेन्ना हांवें तोंडीचें पुरो मे एग्जाम्पल आमगेल्या वामन मामाल फस्ट सीन यक्षगानान तशी जालें कोंकणी यक्षगान थंय कर्ण रेडी जालें ना वेस्ट रेडी जालें ना हांगा अभिमन्यून युद्ध भायर सरून जाला थंय कसं न्ही उज्जेचे कोटे कोरका उज्जेच कोटे कोरचेक कर्ण फस्ट जावका कर्णाल वेस रेडी जायना थंय हांगा हांव वतास चक्रव्यूहाक 7 फाटी वचून येयलें चक्रव्यूहाक वता वतास 7 फाटी येवन गेल्यार आनो भागवत आशिल्लो भितर पळयता हे न्ही गो आनीक फाटी वच हे न्ही गो वच गो आनीक फाटी तशी मेंटली रेडी आसता तशी आशू आमगेले रेडी म्हणून कॉन्सेप्ट ना यक्षगानांत थंय उत्तर रेडी जावचें म्हळ्यार भितर मस्त आसता भितरी मस्त आसल्यार थंय रेडी जाता भितर खाली जाल्यार कसं रेडी जायना तशी आतां एक कोरका म्हणटा जाल्यार 3 म्हयने प्रॅक्टीस दिले एक सादारण मट्टाचें यक्षगान दिवीत आकारबद्द आशिल्लें मेळ्ळें रे नाजाल्यार आकार समकोन घेवचे वर्स घेतलेले येता नर्तनांत. आतां खंयचे एक प्रसंग कोरका म्हळ्यार एक ते एक पात्र आमी स्टडी कोरका म्हणली ती आनी मस्त पुरा एक सप्लिमेंट्सांनी पुरा आमी स्टडी कोरका म्हणली ती हे पुरा निमित्ती तुमगे जिवनांत कसं एक चेंजेस कसं आयलेले हांव फुडेंच म्हण की ना हांव यक्षगान तर कंप्लीट चेंज जालें म्हूण सांगीत म्हळ्यार एक जीवन म्हळ्यार कसलें पुरा आतां हे यक्षगानाचे वाजिता आसतना कृती पुरा वाजिता आसतना अशी म्हगेल अनेक कोणके एक गुरू आशिल्लो तो तूं कसलें की MA करून नजे कन्नड MA करी जानपदाचें हें घेवन तातूंत तूं PhD करी म्हूण सकाळ म्हाका मस्त हें केलें कडेन MA बांदिल्लें हांवें 2 वर्स ते क्लास वता आशिल्ली MA बांदिल्लें MA पास जालें तातूंत PhD कोरका म्हूण तो लागला जाल्यार ताका एक 4-5 वर्स काम आसा तशी इजी जायना जानपद कलेची घेतला हांवें करूं का म्हण आसा पळोवका तेंच आतां सांगिल्लें खंयचेय करचें टायम ना हांव तबला शिकिल्ले वरेन मस्त लेट जावन चेडू आनी जत्तर तबला शिकिल्ली सो तशें जावन खंयचेय विद्या शिकचेक टायम ना मन आनी परिसर कारण म्हणून म्हगेले एक अनुभव आनी प्रती एक डिसिशन घेतना हांव प्रॉम्प्ट हें जावन घेता स्टडी जावन घेता आनी ऑर्गनायझेशन प्रती एक म्हाका मस्त आतां भायर कार्यक्रम म्हळ्यार चेडू आपण व्हरका आपण हाडका थंय वेवस्था पळोवका थंयचे आनी प्रती एक अर्थवेवस्थे सकड वेहिकल प्रती एक करचेक शिकून भायरची हांतू मस्त पळगली हांव म्हूण दिसता तशी. आतां तबला ಬಗ್ಗೆ तुमी सांगली तुमगेल गुरू तंत कोण आनी तुमी वाडीक जाल्ल्यान प्रारंभ केला की हय वाडीक जालें म्हळ्यार आमी हांगा शिमोगांतू सकट भजन पाळी जाता आशिल्लें हांव वचून बसता आशिल्लें तें सांगेल वाट वचून बसता आशिल्लें भजन सांगता आशिल्लें हांव तेन्ना आमगेले एक रिलेशन एक लायलो सुब्राय म्हणलें दूं जावन तुमगे घरा पुरो तबलो मादळ पुरो मारता तुका एक तबलो मारूया न्हू म्हणून म्हाका मस्त हीन केलो वय तें इजी ना म्हळ्यार अन्नान केन्नाय सांगचें आशिल्लें सीख गो म्हूण आमकां तेन्ना टायम ना आमकां आन लायक तबलो वाजयता आशिल्लो हरिकथे पुरो तबला वाजोवचें वता आशिल्लो तेन्ना शिकचें कसं की मन ना वाजोवचें आसता आनी घरा येयलें की घरा काम तशी पुरो ताका इंट्रस्ट दाखयलें नाशिल्लें हाणें मस्त 2-3 फाटी म्हाका मेळ्ळें तेन्ना तूं कसलें तशी करता सीख म्हूण म्हणटा आशिल्लो आसो पळोवया म्हूण घरांत मांव आनी आशिल्लीं ती तेन्ना निमगुचे भंय म्हाका कशी निमगुचे म्हळ्यार बरी क्लासांत वाजिल्लें जायना घरा येवन बडोवका न्हू घरांत तांकां डिस्टर्ब जाता कसं करचें म्हणून कडेन मामगे ते RSS पुरो जावन सो सगळ्यांक तांगेलें मस्त सपोर्ट तशी वस म्हूण म्हणली ती कडेन बाबू मल्लापूर म्हूण आशिल्लो तो अंध कलाविद तागेले वचून फस्ट शिकली ज्युनियर तागेले जालें सिनियर पार्ट वरें जाल्लें कडेरी तो कसो की हुशार नाशी तो सरलो कडेरी तुकाराम रंगदोळ पंडीत तो मस्त व्हड कलाविद तो कडेरी तागेले वचून सिनियर आनी जाल्लें
आणि आता विशारद आनी कोरका म्हणस पळोवका आतां म्हळ्यार आतां तें तशीची चेडूं हांव भजना मंडळीक आमगेले एक तबला एक मामुली अभ्यास जावन गेले तांकां हांव ना म्हळ्यार तांकां एक नंबर कडेन म्हाका तूं येनी म्हळ्यार म्हाका एक नंबर हेंच करूं सुरू केलें यो हें जावचें न्ही म्हाका यक्षगानय निभायसूं काय हे कडेन तबलाय निभायसूं का दोनी कडेन तें तांगेले भजने कार्यक्रम आशिल्ले दिसू यक्षगान येयलें म्हळ्यार म्हाका यक्षगान सोडूंच जायना हांगा भजने पूण तबला अशी कशी कोर न्ही वयता यक्षगानांत तूं मेन पात्र मिगेलें आसता हांव सोडूं जायना तशें आसता आशिल्लें कडेन हें जायना म्हणून चेडूं वरेन मस्त निमगीत आशिल्लें तें आमके सिके म्हणून हांव एक्सपर्ट म्हूण तबला शिकयलेलें न्ही भजन जावतील शिकोवचें म्हाका गोत आशिल्लें सो हांव एक सुमार 3-7-8 चेडूं रेडी केल्लें तशें जावन आतां दोनी कडेन बॅलन्स जाता हांव थंय गेल्यार हांगा चेडूं आसता ती तशी बॅलन्स जाता तशी आता यक्षगानान तूं पुरा पात्र तुम्ही केल्लें एक तुमकां अनुभव आसा हांगा तो तुमकां मस्त कश्ट जाता असं म्हणजे एक पात्र तुमकां मेळ्ळेलें आसा की कश्ट जायना म्हाका पुरा पात्र इश्ट जावन करता म्हाका म्हळ्यार हांव तें म्हगेलें एक मेन तेंची सांगून अशें पुरो ते पात्रा भितर वचून सोडता एक आजवर कर न्ही म्हळ्यार हास्य एक कर न्ही हांव हास्य करूंक म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जावचें पुरो गोतना अनुभव ना तितलें चेडूं म्हाका शिकयता हास्य पात्र शिकयता जाल्यार हांव कोर न्हू गोतना हास्य आजवर कर न्ही आनी सादारण सकट केला पात्र ते पात्र सादारण म्हळ्यार लायक पात्र आतां विलन अशें पुरो हें अशें पुरो ते पात्रा भितर हांव वच्चें वचून म्हाका तितलें कश्ट जाय न्ही म्हूण दिसता जाल्यार दारलेले पात्र आतां अर्जून हें तुगेलें कंसू राक्षसाल पात्र करतना ಸ್ವಲ್ಪ त्राण चड जावपाक जाता पट्टा भितर दाखोवन उलोवपाक जाता आनी अंचून ती आनी गट्टी हेज्जे दिवपाक जाता तशें जावन ಸ್ವಲ್ಪ त्राण चड जावका आतां कृष्ण असल सकट करून घेवचें म्हाका मस्त इजी जाता स्त्री वेश करचें इजी जाता आतां आनी प्राय जाल्यार स्त्री वेश तितलें मात सूट जायना कृष्ण असल पात्र करचें इजी जाता कंसवानी मस्त हें जाला म्हळ्यार राक्षसाल पात्र मागदा ते पुरा केल्लें हांवें ते पुरा लायक हिट जाला जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता वायस भितर दाखोवन हाडका तशें ಸ್ವಲ್ಪ हें जावता तशें आनी यक्षगान म्हळ्यार तुम्ही भरतनाट्यान तूं बरें एक एक्सप्रेशन्स चड आनी यक्षगानान तूं एक्सप्रेशन्स आनी तशी एक संभाशणे आसा म्हूण सांगली ती आतां भरतनाट्यान तूं एग्जाम्स आनी म्हूण आसा जूनियर सीनियर विद्वत अशी एग्जाम्स आसा यक्षगानांत वरे परीक्षक असं एक उत्तीर्ण करका की वय म्हळ्यार तें आनीक म्हळ्यार कॉन्सेप्ट समाज जारी जाय न्ही तें पुस्तकांनी आयलां आनी तो आमगेलांतू 3 नमन आसा तेंकू तिट्टू बडगू तिट्टू बडा बडगू म्हणून 3 तिट्टू आसा तशी तेंकू तिट्टाच्यान तूं हाणें गोविंद सर म्हणून ताण बरयल्लो आसा बडगू तिट्टन तूं बडा बडगन तूं हांगा ಹೊಸತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವತನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಂತೂ ಹಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೂ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ತನ್ನೆ 3 ನಮನ ಜಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ತಕ आनीके चालू जायनी म्हणून आनीके समाज आनीके अकाडेमींतू हे ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम जाता आसा अकाडेमीच्यान करचें आसा तें आळवासान तांणी ऑलरेडी स्टार्ट जावन गेला तांणी 3 वर्सां कोर्स करता ती आनी हांगा गुरुकुल सिस्टम आसा यक्षगानांत आतां केरेमने गुरुकुला म्हूण आसा केंद्र उडपी केंद्र गुरुकुला म्हूण आसा तांणी उत्तीर्ण करता वता तांणी 3 वर्सां तशी म्हळ्यार 1 वर्साक तूं सांगिल्लें म्हणके ज्युनियर सिनियर तशी करून करता आसा ती आनीके ऑल ओवर म्हूण स्टार्ट जावका जाल्यार हें अकाडेमी दाखोवन पास जावन आनी जावका तितलें गव्हर्मेंटान म्हळ्यार ताका ग्रीन सिग्नल दिवका तें परस ಸ್ವಲ್ಪ काम आसा न्ही जाताना अशी आतां यक्षगान फूल टायम प्रोफेशन जावन एक घेवका जाल्यार मस्त रिस्क फॅक्टर म्हणून कसं आसा की रिस्क म्हळ्यार फूल टायम म्हूण हांव आतां फूल टायम न्ही प्रवृत्ती फूल टायम म्हळ्यार मेळा वचचें म्हूण आसता मेळात आमगेले हंतूची 57 मेळ आसा 57 मेळांतू कितलीं जन कलाविदू तंतू जीवन करता आसा ती आमी पुरा प्रवृत्ती आमकां वृत्ती न्ही वृत्ती म्हळ्यार तंतू 6 म्हयने तांणी तंतू वतात तांगेले तिरुगाटा म्हूण आसतात आनी 6 म्हयने बॉम्बे तशें सल्लकड गांवां वतात तंतू 57 सादारण दिसाके 2 लाख रुपये टर्न ओवर तशी सादारण एक मेळांत म्हळ्यार एक 30-50 जन उद्योग करतात 57 म्हळ्यार कितले जन उद्योग जाले नवे तितले टर्न ओवर आसा आनी 57 मेळ वरेन प्रति एक देवाल नांवां स्टार्ट जाता कृपा पोशिता म्हूण आतां सालिग्राम मेळ्ळ्यार अनंत पद्मना न्हय गुरू नरसिंह कृपा पोशिता अनंत पद्मनाभ पेरडूर मेळ्ळा तशी 57 मेळ वरेन
देवाल नावार स्टार्ट जाता फूड कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेला वजिलेल प्रकार आनी मालगड्यान सांगिल्ले प्रकार देवस्थान चलोवचें रायन आशिल्लें रायल अंडर पुरा आमगेले कसन संस्कृती नृत्य गायना कले पुरा कृपा पोशीत जावन आशिल्लें केन्ना रायल आळविके कुंठीत जावन परकीयल दाळी जाल्ले हें पुरो देवस्थाना अंडर गेलें देवस्थान हें आतां आमगेले संस्कृती म्हळ्यार कसलें बरी एक आमी खावन जेवन पिवन बशी न्हय न्हय आमगेले संस्कृती आमगेले कले कसन आसा ते पुरो वंचो काम म्हणटात जाल्यार देवस्थान ते पुरा सांबाळून करता म्हणचे खातीर देवस्थाना अंडर गेले सो यक्षगान वरें देवस्थाना अंडर आसा आनी हांगा देवस्थानांत चलोवचें मेळ वरें ना फस्ट चौकी पुजेन तूं गणपतीक पूज करचें गणपती पूज करून स्टार्ट करता ती कडेन वापस येवन गणपतीला अंडर निवेदन करून ताळ दवरून कैद करचें तशी देवाल अंडर वतास सक्कड आमगेले संस्कृतीचे आर्ट देवस्थाना अंडर चोलका म्हणचे कॉन्सेप्ट अशें पुरो तशी हांव कसन सांगलें वृत्ती प्रवृत्ती सांगिल्लें तुवें आज वरेन महिले कोणे वृत्ती जेवण जावन कोणे आरंभ केलेलं ना हें मस्त कश्ट जाता 6 म्हयनो भायर वचचें म्हळ्यार घराचें वस्त कसलें तशी प्रवृत्ती जावन खंय की आतां एक मध्य प्रोग्राम आयले वचून कोरणे वयता तशी आसा एक लिलावती बाई पडत त्या म्हण एकली मात्र ती म्हळ्यार तिगेले बामण वरें मेळ्ळांत आशिल्लो सो तांणी बामण बायल दोगूय एकू मेळान तूं काम केलें एकली म्हाका गोत आशिल्ली तशी आज वरेन आनी कोणें वृत्तीन तूं ना ती बायल मनशी आनी कश्ट तूं सांगिल्लें म्हणके ना म्हूण सांगू ना जाल्यार म्हाका आज वरें कसलें कश्ट जायना केलो जाण म्हणटात कश्ट जाता म्हूण भायर आतां ते हांव सांगता जाल्यार प्रती फिल्डान तूं आसता तें तूं आतां भायर जॉब करता म्हळ्यार तूं विंगडा फेस करून काम करूंक जाता तें तूं कशी स्टँड जाता तें तुगेली कॅपॅसिटी तशी प्रती एक फिल्डांत आशिल्लें तें यक्षगान म्हूण न्ही एक आर्ट फिल्ड म्हूण न्ही तूं आतां डॉक्टर जा इंजिनियर जा एके तूं कॉमर्स घेवन बँकान तूं उद्योग करी भायर वचून ते बँका उद्योग इल्ले बैसून निमगी तूं ती सांगता कसो कश्ट आसा म्हाका म्हणून सो हांव म्हगेलो अनुभव प्रकार प्रती फिल्डांत आशिल्लें तूं आशिल्लेची तशी आमी कशी स्टँड जाता ती आमी कशी विंगडाक घेता ती विंगडा कितले स्कोप दिता ती आमी कितले स्कोप दिता तशी तांणी एंट्री जाता ती तशी आमी आमगेले एक लेवलांत आमी आसलेली आमगेले सुद्दां आमी एक कवच आसलेली कसलें जायना म्हणचे एक म्हगेलो अनुभव आतां तुमकां मस्त पुरो प्रशस्ती मेळ्ळा हे प्रशस्ती मेळटान तुमगेले एक प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली हांव निरीक्षक नशी पुरो आयलें म्हणून म्हाका हांव म्हळ्यार म्हाका एक इश्ट म्हळ्यार हांव जाल तितले पात्रान तूं जाल तितलें आनीक परफेक्शन घेवका म्हणचे एक म्हाका आशा अशें आनीक आतां एक पात्र 10 पाटी केलें तें 10 व्हड कलावीद कशी दिता ती तशी वेरायटी ऑफ संभाशणे वेरायटी ऑफ अभिनय दिवका म्हणचे एक म्हगेलो आशा जाल्यार तें तूं सांगिल्लें म्हाका टायम लिमीट आसता एक पात्र घंटेगटले केल्यार पळयतल्यांकय बोर आनी एक पात्र घंटेगटले उरलेले पळयतल्यांकय बोर जाता तांकां आमी रंगांत दवरून घेवन प्रेक्षकाल वयर आमी तांगेले तोंडाचें एक्सप्रेशन घेवन आमी कार्यक्रम करता रंगांत सो तें सकड जावका म्हण चेका अशें तें निट्टंत वता कसं की म्हाका पळोवन दिवका म्हण दिसता तांकां दिला हांव तितलें म्हळ्यार तितलें आनी म्हगेलें निमित्त काम जायनी म्हूण म्हगेलें एक अभिप्राय आतां तुमी भायर बॉम्बे हैदराबाद हांगा पुरो वचून कार्यक्रम दिताची थंय म्हळ्यार कार्यक्रम दितना थंय जेवण खाण थंय स्टे ते पुरो आमी एडजस्ट करून घेवका जाता तशें तुमकां कसं एक कश्ट म्हणून दिशिल्लें आसती कार्यक्रम दितना वय तशी म्हळ्यार जर्नी आतां हैदराबाद वच म्हळ्यार आमी कशें करता म्हळ्यार रात्री बसून जर्नी करचें सकाळीं पावतात संजे कार्यक्रम म्हळ्यार म्हगेलें आतां म्हळ्यार फिजिकली मेंटली रेडी जावका तितले वेळाक आनी आतां यक्षगान म्हळ्यार सडन वचून करचें न्ही 1-2 घंटे पुढे आमी मेकअप बसका जाता 2 घंटे मेकअपाचे टायम लागता थंय आमी अर्द घंटे केल्यार बरें ना हांगा मेकअप 2 घंटे लागता तितलें पुरो कोरून वचूका जाल्यार यक्षगाना वयर प्रीती आसतना हें नगण्य म्हूण दिसता तितलीची आनी एक आमगेल्या जिवनांत कसं की एक कश्ट आसता जाल्यार ते स्टेजार ते दाखोवंक घेवचे नज ते कशी तुमी एक बॅलन्स करताची वय ते मेन पात्र तेंचे मेन पात्र जावन पात्रा भितर वचचें एक मेन आनी कसन म्हळ्यार आतां अभिनयांत वरेन एक लायन आयिल्ली म्हटलें तूं त्या लायनान तूं विंगड अभिनय करून दाखोवका तेंचे अभिनय आतां आमी वनांत आशिल्ली तशी दाखोवका ती एक कमला फूल दाखोवका म्हळ्यार विंगड अभिनय विंगड स्टेप्स येता
एक दोळो म्हूण सांग दाखोवका म्हळ्यार दोळ्यान तूं विंगड आतां तुगेलो दोळ म्हूण दाखयत हिगेलो दोळो प्रेक्षकाल दोळ म्हूण दाखयत तशी मस्त म्हूण दाखयतना आमी ते विसरू का आमगेले पर्सनल विसरून पात्र जावचे मस्त प्रयत्न करका देह तेंची सुस्तू जाल्लेले वरेन आमी दाखोवचे ना आतां नांचून म्हाका सुस्त जाल्लें त्या ऑडियन्सा दाखोवचें ना आतां हांव चुकली त्या ऑडियन्सा दाखोवचें ना की एद्रा पात्राचो पद चुकलो ते आमी ऑडियन्सा दाखयना अशी आमी कॅच करून ताका मुखार व्हरून सोडूका ते फुल्ल रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवका प्रति एक पात्राच्यान म्हळ्यार सगळे प्रसंग माहिती ताका आसूका एद्राचेला बरी आमगेले पात्र मात्र पळोवन घेवचे न्ही आमगेले पद हांग राबला हें पदा दाखोवन कंटिन्युएशन तागेले पदा होवन राबोवका म्हणचे आमकां गोत आसका आमी मुखार होवन राबले न्ही एद्रा पार्टीचेले एद्रा पात्रधारी पद वता ताका उतर मुखार वता ते पुरा कॉन्सेप्ट आयडियास एक पात्रधारी गोत आसका तितली पुरा आयडिया करतना पर्सनल उडगस येना आणि ते एक मेकअप घालतना ताजी एक एनर्जीची हा वय म्हाका तशी जाता तितले मेकअप घालून एनर्जी आनी ताळ पांयाक गेज्जी बांदले कुळे आनी ते भागवतान चौकी पूजा करतना एकदम भितर पात्र आव्हान जालें तशें जाता तशी जाता म्हाका तशें जाता म्हगेलो अनुभव तेन्ना एक नंबर ಸ್ವಲ್ಪ त्राण चड येता तशी ते पात्र ते काडले नंतर फुल्ल उपास आनी निरस जाता एक मस्त पात्राच्यान पळयलां आतां म्हळ्यार हव्यासीक हांव सांगचें तांगेले एक पद जावं भितर भितर वचून उदक पिवचें वचचें तेन्ना कसो जाता रंग पळोवन वता प्रेक्षक तागेलो भितर वता सीदा तो खंय गेल्लो म्हण ताका हांगा रंगान तशी पात्र कसो करता म्हूण मना वचना तो कसले भितर गेल्लो म्हूण तशी पळयता ती सो तें आमी निर्वहण करता रंग निर्वहण नाटकान तूं तें बद्द करता तांणी रंग निर्वहण पळोवका म्हळ्यार नाटकांत पळोवका तांणी पात्र जावन येयली म्हळ्यार रंगाक पात्र जावन भितर वतात यक्षगानान ते ಸ್ವಲ್ಪ उणेस तांगेले पर्सनल पुरा घेता ती आनी आशू जावच्यो न्हू आरती अशी ट्रेंड ते राजकीय उलोवचें आनी वैयक्तीक आतां हांव आनी किरण आनी मेघ जावन उलोवचें तें करूं ना पात्र जावनूय करूं का तें म्हगेलें एक अभिप्राय आता तुमगेले गुरू आशिल्ली न्ही ती तुमकां कसं एक शिक्षण दिवन आसताचें म्हळ्यार यक्षगाना म्हळ्यार अशी करूं ना म्हण ते शिक्षण तुम्ही आजीके कसं मस्त उडगस दवरून आजीके तुम्ही एक ते इम्प्लिमेंट केलेले आसकी वय तेंचे तशें जावन म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ जन लायक करतात तूं कशें परंपरा सोडून आसना म्हणून तशी लायक करतात एक यक्षगानाक एक परंपरा आसा आनी पात्रोचित जावन आसका खंयचेय आमी उतर उरलेले पात्रोचित जावन आसका आनी खंयचेय अभिनय घेतल्यार बरें ना एक पुंडू वेश म्हळ्यार एक अशी वनविहार करताले एक चल्लो गार्डनांत भोंवताले एक चल्लन करचे अभिनयो एक गट्टी वेश जावन करूं ना एक स्त्री वेशान करचे अभिनयो एक खळ वेशाच्यान करूं ना तशे कडेन एक लिमिटेशन्स आसता ते बॉर्डर चुक्कन अशी आमी वचूं का उतर उलयतना एक सिल्ली उतर उलोवचें ना एक पात्राचे घनतेक आसा न्ही एक धर्मराय जावन कसो उलोवका तेंचे उलोवका राम जावन कसो उलोवका तेंचे उलोवका रावण जावन रामान उलोवका म्हणना रावण जावन गे न्हू राम जावन रावणान उलोवचें ना ते कसो म्हणटा वाक्याची शैली ते पुरो तशी आसूं का यूज करता आसतना शब्द ताका तूक आसूं का तेन्ना तें पात्र लायक जाता म्हूण म्हगेलो एक अभिप्राय आनी म्हाका तशी म्हणटा तूं पात्र दिलें पात्र चौकटा भितर आसता म्हूण म्हणटा ती म्हगेले प्रेक्षक तशी हय आनी तुमी मस्त पुरा कार्यक्रम दिल्लो तुमकां मस्त उडगास अशें खंयचें एक मेमोरेबल एक परफॉर्मन्स म्हूण आसकी वय मस्त खुशी जावचें म्हळ्यार म्हाका सुदनवाल पात्र तें केन्ना केल्यार हांव उपासांनी तंतुलीन जाता सुदनवा म्हळ्यार तें काणी सांगल्यार मातशें लेट जावचें पुरो ताका तूं कृष्णा पळयता आनी उपासांनी गांवां वचचें ना म्हूण कृष्णालो वट्टू वचूं का म्हळ्यार मोक्षा वचूं का म्हूण तशी ताणें प्रतिज्ञा करता मोक्षा वत तशी अर्जुनाक प्रेरण दिवन मोक्षा वत तशी करून घेता तो तसलें एक पात्र आनी एक आंबे कडेन तिगेलें जीवन पाप व्यर्थ जावन वता कसले हळडीक ना तशें जाता तिगेलें मस्तू एक कनसू बांदून घेतिल्लें जीव तें एक कोण की रॉंग डिसिशन तिगेलेच आसता रॉंग डिसिशन खंयच्या टायमार खंयसर डिसिशन घेवका तें डिसिशन घेयना अशी तिगेलें जीवन दुर्बर जावन वता लास्टाक ती उज्जे पळोवन मरून वता ते सीन आनी करतना मस्त एक फील जाता आनी एक भीष्मा पर्वाचें भीष्मान लास्ट शरशे वतना एक पात्र करता हांव
ते पात्र करताना तशी ताणे तशीच सांगचे असं कृष्णा तू म्हाका हांगा मान काडीन आनी नाक म्हाका पळोवन तागेल दोळे एद्राक ताणे सगळे हस्तिनावती बंदिलेले भीष्मान तागेल जीवन त्याग करून ताके खोरडीक पट्टाभिषेक कसले ना ताका सगळे जीवन हस्तिनावती पिठा खातीर ताण दवर न्हू तागेल येद्राची तागेल नात्र तांणी मारून घेवन मरतना ते कसल फील जावचे पुर ताका ताणें वाड्डेसील तागेले जांगेर वाड्डील चेडूं तागेले येद्रा मरतना तांणी मारून घेवन खंयची नमन फील जावन अशें पुरो ते फील ते पात्र लास्ट भीष्म पर्वंत येता ते फील येवन ताणें शरशयेर पडतना सांगचे उतर म्हाका मस्त इश्ट जाता खंयचे एक पात्र करतना ते एक कॅरेक्टर कशकी आमगेले वट्टू असताच म्हणून सांगताच वय ते तुमकां एक उदाहरण अशी जल्लले तुमकां ओडगस की तशी नाही ते हेंची 3-4 पात्र पडले बाई आणि एक हनुमंत एक रामभक्तीचे एक पात्र येता ते पात्र जातना तशी हांव फुल्ल लीन जावन म्हाका दोळे पापी उद्दा येता आसता आंबेल पात्र करतना आमकां सर म्हणटा तूं अभिनय कर का तूं रडू नज म्हणून जाल्यार म्हाका ते जायना पापी दोळे उद्दा येता मस्त येवन सोडता तशी ते नैज अभिनय जाता म्हणून सांगता ती तशी आता मस्त जन वीक्षकांक म्हळ्यार तांणी पळयताच तशें तांकां कसं एक संदेश दिवचे तुमी इश्ट पावताचे वय म्हळ्यार आतां एज अ बायल मनशेक हांव सांगचे जाल्यार कसं शिकू का म्हण तुमकां एक भितर एक आतां कसं म्हण तूं बायल मनशां सांगचे चेडू माने बायल मनशांक आतां व्हडलीक जावन ಸ್ವಲ್ಪ काल ते चेडू सಣ್ಣ आसतना कसले करूं जायना तांकां ड्युटी आसता आतां माय माव वयस जाल्ले आसतात घरांतू तांगेल बदल हांगेल ड्युटी आसता ते ड्युटी कोरने तुमकां टायम व्हरता म्हळ्यार तुमकां कसले हॉबीज आसा ताजे वेर तुमी हें करून घेवेत लायक हॉबीज म्हळ्यार तुमगेल जिवनाक लायक जाव तसले हॉबीज तुमी इम्प्रूव करून घेवेत आतां नर्तन आसो गायन आसो हार्मोनियम आसो तबला आसो वीणे आसो यक्षगान आसो भरतनाट्य आसो कसले लायक हॉबीज तुमी हें करून घेवका इम्प्लिमेंट करून घेतले री तुमगेल जीवन लायक जाता म्हणून आनी घर म्हणल्यार कसं प्रती एक घरांतू बुद्धाक सांगील की सासाम फुट्टान येतील घर आडी म्हण सासाम हय मेळ्ळी म्हूण म्हणटा न्हू तशी प्रती एक घरांतू दुख्ख ते जीवन तशीच सगळें म्हळ्यार आमी घेवचे ते दुख्ख म्हूण आमी घेवचे ते बद्द दुख्ख आसना जाल्यार ते भितरी वता ते खूप मंडूकशी जाता ते भितरी तितले अयो मिगेल इतले म्हाका जाल्ले म्हूण दिसता तूं केन्ना भायर वता म्हाका मात्र न्ही तिकवरे जाल्ला म्हूण कोण सुरत येता ते अनुभव तुगे सांसारीक जिवनाके मस्त लायक तूं कॅपेबल जावन तूं ते समस्या तूं निभायसूचे जाता म्हूण मिगेल एक अनुभव खंयचे मस्त समस्या येवचे पळय एक घरांत मस्त समस्या येता म्हळ्यार पुरो जनाक समस्या आसता तेन्ना घरांत तूं समस्या चड जाता तूं एकली तूं भायर वच ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಲಿತರೆ ಮನೆಯೊಂದು ಕಲಿತಂತೆ ಮೊಣೆ ಕನ್ನಡಂತೆ ಗಾದೆಸ್ तशी तूं सीख सगळे संसार तुगेलो फॉर शिकोचे तुका हें येता म्हण एक बायल मनशांक ताका वयस इतले तूं 60 असो सीख तूं 50 असो सीख 40 असो सीख जाल्यार तूं सीख तितलेच तेन्ना तुगेले व्यक्तित्व हें जाता डेवलप जाता म्हण यू नो मिगेले एक संदेश आनी यक्षगान कसले शिका म्हळ्यार हांव सांगलें 5 नमन तुमकां एका पटी जाता 5 नमन अनुभव आहार्य करून घेवचे शिकयता आंगीक अभिनय नर्तन गायन संभाषण तूं करका म्हळ्यार तूं स्टडीज करका मस्त बुक्स आमगेल घरांत पुरो बोरून गेला आतां लायब्ररी केला आतां तितले जाला बुक्स 300-400 प्रसंग पुस्तक ताका जावं जाल्यार रामायण महाभारत विंगड जावन बरयले लायब्ररी जावन गेला तुका टायम मेळ्ळी ना वाजू म्हळ्यार तितले टायम जाता वाचता वाजूचे तितले वाजून करून घेवेत तुमी चेडू म्हाका सांगचे म्हळ्यार यक्षगानाक गेल्यार तुमकां हें नमन डेवलप जावचें साध्य आसा तुका वाक्चातुर्य चडता आनी स्टेज फियर वता मेन जावका जाल्लें आनी तुगेल पर्सनल डेवलपमेंटाक चेडू म्हाका सांग यक्षगान म्हूण सांगना खंयचेय फिल्डांत बरी वाजूच न्हय विंगड एक तूं खंयचे एक घेवका तूं खंयचेय घे तुका इश्ट आशिल्लें ना जाल्यार स्पोर्ट्सांत तूं वच स्पोर्ट्स इश्ट जाल्यार स्पोर्ट्सांत वचेत तशें आनी तूं एक आसलें री आमकां तांतू बेजार जाल्यार हांतू ಸ್ವಲ್ಪ टायम स्पेंड आतां तूं वृत्तीक वता म्हणलें आतां खंयचे बँक इंजिनियरींग कसले डॉक्टर सगळो वेळ तांतू अशें जायना घरांत तूं काम ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तुका एक घंट तुका फ्री असल्यान तूं मेळ्ळें तुगेल प्रवृत्तीन तूं मेळ्ळें री तूं मस्त मेंटली फ्री जाता तुका मस्त खुशी जाता मनाक म्हणून मिगेल एक अनुभव
तशी आनी आमगेल पुराण दिवका आमी जनाक मुखारसून आमगेल जनांक वचूंक म्हणटर जाल्यार यक्षगान असलसा कडेन एक भरतनाट्य बी चलता ते शिकले म्हळ्यार मुखावेल जनांगाक पर्यंत आमगेल पुराण मुखार सुचें जाता आमगेल संस्कृती मुखार व्हरचें कसन आमगेल ड्युटी कसन गो रथ तांडूचे आमगेल वाट कितले दूर आसा आमी तांडून व्हरचे जाल्यार विंगडाल हातां दिवन वचका म्हणचे आमगेले एक आमी हांगा सोडून वचचे नज रथाचे आज रथसप्तमी विंगड रथाचे तांडूचे दोर आसा पळय आमी सोडची न्ही आनीक हातां दिवन वचका म्हणचे कॉन्सेप्ट तशी आमी कितले साध्य आसा तितले मुखार तांडून व्हरका विंगडाल हातां दिवन वचका म्हणचे तशी हांव हें क्लासांनी स्टार्ट करलें तशी म्हाका कसो गो तसो एक 4 जाणां शिकोवया म्हण तशी मस्त लायक संदेश दिला माई आणि यक्षगाना बद्दल आमकां मस्त पुरा आजी विषय कळ्ळे आजी आमगेल हे कार्यक्रमाक आयलेलेक तुमकां धन्यवाद तशी म्हाकाय मस्त खुशी जालें मिगेल मना भितर आशिल्लें पुरा सांगचेक तुगेले उलोवचेक लायक जालें तशी हें एक अवकाश दिलेले विश्व कोंकणी केंद्राके धन्यवाद वामन मामान शूर केलेलें आमगेल कोंकणी यक्षगान आनी मस्त मुखार वामन मामल नावारी म्हूण म्हाका सांगचेक इश्ट पवता विश्व कोंकणी केंद्राक अनेक फावटी धन्यवाद सांगता तशीच हे कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद